शङ्खचक्रगधापाणे द्वारकानिलयाच्युता गोविन्द पुण्डरीकाक्षा रक्ष मां शरणागतं रक्ष मां शरणागतम्. हरे कृष्णा. सगळ्यांक श्रीकृष्ण लीला मेळले पेजान तुका स्वागत करता. भगवद्गीतेंतू आमी पळयनिवे देवाले शंख पांचजन्य ताजे शब्द ऐकून ताजोटूची अर्जुनाले शंकू देवदत्त ताजे शब्द ऐकून शत्रू जावन आशिल्ले, अधर्मी जावन आशिल्ले, दुष्ट जावन आशिल्ले जनांगेले मन भिल्लले. कुरुक्षेत्र युद्धांतू पांचजन्य वज्जिल वेळारी ते शब्द ऐकून पांडव पक्ष आशिल्ले सर्वांगेले मनांत तुका 5 नमने शक्ती आयिले. खंयचे सकट म्हळ्यार इच्छाशक्ती, धैर्य, दृढनिश्चय, प्रत्याशा, शुभाप्ती विश्वास. जल्लारी कौरांगेल मनांत आयिल्ले कसं म्हणुवें सोल्वतल की म्हळ्यार एक भय मरण भीती. देवाल आत्ता आशिल्ले ते पांचजन्य शंखाक एक काणी आसा. सुरया आमी ते काणी ऐकुया, मागिरी ते शंखाचे महत्व ऐकुया. वृंदावनांत सुकून मधुरेन थंय कृष्ण कंसाक निग्रह करून अन्नम्मांक मोचन करता. अज्ज जावन आशिल्ले उग्रसेनाक मधुराधिपती करता. देवकी वसुदेव हांगेलोट्टू खुशीन जीवन काडटा आसतना वसुदेवाक दिसता कृष्णाक शिकवचे पेटोवच नकवे, एक गुरू सुद्दूच नकवे. तशेंच तांणी सांदीपनी गुरूक सुद्दून काडचे. सांदीपनी महर्षीले गुरुकुलांत तुका कृष्णाक आनी बलरामाक पेटोवचे. कृष्ण 64 दिसांनीची सर्व शास्त्रय वेदय वेदांतय उपनिषत्तय सर्वय शिकून काडटा. गुरुपत्नीनय स्ವಂತ चलडा पळोवच वरियत कृष्णा पळोवंक घेतिले. तांकां चलडू नाशिल्लींची आशिल्ले एक चलडू दिसाना तिळजलो. शिकवण सक्कडी जत्तरी कृष्णान वापस वत्तनात गुरुपत्नीलय धोळो बोर नेवचे. आनी अशी कृष्णाक पळोवच्या की लागीं बैसून मोग करूं की जेवची ना नवें. पुत्र दुखांत आशिल्ले गुरूक आनी गुरुपत्नीक कृष्णा सानिध्य कितले आश्वास आशिल्ले म्हणुवें. परमानंदार आशिल्ली तांणी. ते दिवसू आनी मेळची ना म्हूण लेखून तांणी बेजार करतांची. कृष्ण दोगालय अनुग्रह घेवन वापस वच्चू भार सरतना ते गुरुपत्नीले दोळे सकून येवचे उद्दाक. हाजी फुडें कृष्णाक लावयतना न्हिदयतना सक्कडी गुरुपत्नील धोळो बोर नेवचे कृष्णान पळयला. कसला माते रडता म्हूण निमगितनाय खुशीन ना. तुका पळोवन म्हाका मस्त खूश जाता. तुगेले कंक कार्य कोण दितना म्हाका मस्त खूश जाता. ते खुशीन हांव रडता म्हूण सांगचे. दोळ बोर नेवच्या कारण बरी खुशी न्ही, कसं की एक बेजार गुरुपत्नील मना आस म्हणून कृष्ण मना व्हरता. सांदीपनी महर्षीला वचून निमगिता. सांदीपनी महर्षी सांगता आमकां एक चलड आशिल्लो जाल्यार ह्या आश्रमा लागीं आशिल्ले ते समुद्रा तीरांत सुकून आमकां तो नश्ट जालो. खंयचे उंकल म्हूण की कसलेय आमकां गतना थंय सुकून आमगेले चलडा दिसना तिळजल्ले. तदना कशीची गुरूक गुरुदक्षिण दिवका नवें. बलराम आनी कृष्ण वत्तांची समुद्रा तीरांत थंय सुकून वरुणदेवाक आपोवन हाडटा. वरुणदेवन प्रणाम करता. कृष्ण निमगिता गुरुदक्षिण जावन दिवच्याक गुरुले पुताक म्हाका जाय खंय आसा म्हूण निमगिता. वरुणदेव सांगता ते चलडाक हांव न्हय व्हेल्लेले, हे समुद्राचे भितरी एक असुर आसा शंखासूर म्हणून. शंखा भितर येता ताण अशें ताण व्हेल्लेले तागे लग्गे आसतलें सांगता. कृष्ण आनी बलराम शंखासुरा लागीं वताची. शंखासुरा उठून रड आयकून शंखासुरा निग्रह करता. ते दिवशी मरची वेळारी कृष्ण निमगिता गुरुदक्षिण जावन दिवच्याक गुरू चलडा म्हाका जाय खंय आसता निमगिता. तदना शंखासूर सांगता चलडाक हांव दिश मारला. चलडाले आंग आसा आत्मंग ना. बरी आंग मेळ्ळा न्हू प्रणव. शंखासुरा निग्रह करून ते चलडाकय ते पांचजन्य हातार घेवन कृष्ण येता. कळरी यमपुरींतू
वचून यमदेवा लगी सांगता हे चेडडाले आत्म दी म्हणून. यमदेव त्या चेडडाला आत्म दिता. तशी त्या चेडडा खंय घेवन सांदीपणी महर्षी लगेच कृष्ण आनी ते गुरुपत्नीक आनी गुरूक दक्षिण जावन दिता. तांगेले दिसनातले जाल्यार ते चेडू अज्जे भशी ओड विंगड कसं दिवचें जाता तांकां. अज्जे भशी मोल आशिल्ले विंगड कसं आसता तांकां. सांदीपणी महर्षीले दोळ भोर येता. आमी कसले निमगी न्ही कृष्णा कडरी आमकां दिवचे जेवचे जे संप्रीत करूं जेवचे जे उन्नती आशिल्लेच आमकां तूं दिल्ले म्हूण सांगून दोळ भर येता. गुरुपत्नी घेवचेक खुशी त्या चेडडाक पळयतना तितलें पवित्र जावन आशिल्लें एक रिलेशन आतां गुरुपत्नी गुरु कृष्ण जावन आशिल्लें. कसल एक वस्तू कई लक्ष्यार्थ सायंटिफिकली हे करतस स्पिरिच्युअली हे करतस ते आतां आनी आमी आयकुचे वचचें. शंखा सुकून येवचे शब्दाक मस्त नमने चेंज आसा आमगेल मनांतूय अंगांतूय आस करूं जाता. हे सायंटिफिकली प्रूव्ड आसा. शंखनादाचे फ्रिक्वन्सी म्हणजे 7.83 हर्ट्ज जाता. कन्नांतुल्यान आतां आमी शंखनाद आयकुचे जाल्यार ताजी वायब्रेशन ताजी प्रतिध्वनी जेवचे आमगेले हृदयांतूक वता. शंखनादाचे फ्रिक्वन्सीचे तर भुमीचे रेसोनन्स म्हळ्यार भुमीक एक हार्ट बीट आसा. शुमॅन्स रेसोनन्स म्हणून ताका सांगचें ते वय 7.83 हर्ट्ज जाता. हेच वेद मंत्र जावन आशिल्ले ओमकाराचे फ्रिक्वन्सी. शंखाचे आकृती पळयनिवे एक स्पायरल शेपार नवते आसा. शंखा भितरी खंय भायरी खंय वच्चे शब्द अशीची स्पायरल शेपार येत आसचे. अंत सुकून स्कॅलार वेव्स उद्भव जावचे. मस्त धूर कसले व्यत्यास येनाशी एक एनर्जी वचून ते आयनोस्फियरांत लागून प्रतिफलन जेवचे एक नमने तरंगाक आमी स्कॅलार वेव्स म्हणून सांगचे. शंख वज्जितना भायर येवचे हेच स्केलार वेव्स जाता. हाका एकांत तरंग म्हणून सांगताची. एक आकृती शक्ती चड जत्त जत्त मस्त दूरताय वच्चे हे स्केलार वेव्सांक क्वांटम मेकॅनिक्सांतू सॉलिटन वेव्स म्हणून सांगताची. आमी ॲटम मॉडेल शिकतना इलेक्ट्रॉन्स आनी प्रोटॉन्स जावन एक कनेक्शन नातल्यार एक बॉन्ड एक एनर्जी आसा म्हणून आमी शिकल्यांची. हे एनर्जी नातेल कडेन न्यूक्लियस आसा. 0 पॉयंट फील्ड म्हणून ताका सांगचे. हाका एक शब्द आसा. आमगेल कन्ना लग्गी शंख दवरतना आयकुचे ते एक शब्दच न्हय. वॉयस ऑफ ओम नातल्यार सावंड ऑफ एर्थ रेसोनन्स. आमी स्पिरिच्युअली 0 पॉयंट फील्डाक परब्रह्म म्हणून सांगतांची. सायंटिफिकली सांगतना ते 0 पॉयंट फील्ड म्हणून सांगताची. सर्व सृश्टींतूय हे 0 पॉयंट फील्ड आसा. परब्रह्म चेंज जाता आसता. 0 पॉयंट फील्ड आसकून तेकडे एकडे वताना ॲटम शेप चेंज जावचे. एक वस्तूचे आकृती चेंज जावची. हांगा सायन्सांतू शेप चेंज जाता म्हणून सांगला जाल्यार कशी ते चेंज जाता नातल्यार ताजें कारण कसलें म्हणून प्रूव करूना. हांगात आमी पावर ऑफ एब्सोल्यूट म्हणा वर्क जालेले. स्पायरल शेपार शंखा भितरी खंय भायरी खंय वायू वच्चे म्हणून सांगलें न्हय. फिबोनाची सिरीज फॉलो करतात ते अशें. फिबोनाची सिरीज आमी मॅथ्सांत शिकल्यांची आसतलींची 1 1 2 3 5 8 13 अशें ते वच्चे. हे सिरीजांतू लग्गी लग्गी आशिल्ले नंबर्साचे रेशियो गोल्डन मीन म्हणून सांगचे. हे 1.6180 महामेरू यंत्राचे श्रीचक्राचे सक्कडे बेस हेची गोल्डन मीन आतां. सर्व सृष्टीक एक लॅकस. शंखनाद आमगेल कन्नांत येतना कन्नांतू स्पायरल शेपार आशिल्ले कोक्लिया म्हणल्यार एक पार्ट आसा. शंखनाद सुकून येवचे स्केलार वेव्स
आमगेल ते कान्नांतुले स्पायरल शेपार आशिल्ले कोक्लिया म्हणलेले ते पार्टांतू लागतना सेम फिबोनाची सिरीसाचे ते गोल्डन मीन रेशियोरीची ते आमगेले हर्देंतूक प्रतिध्वनी जाता आमगेले हर्देंतूक पावता ते दिकूनत कान्नांतुलान आयकूचे शंखनाद आमगेले हर्देंतू आतां अनुभवांत येवचे म्हणून सांगचे. फिबोनाची म्हणले इटालियन सायंटिस्टानत हे सिरीस गोल्डन मीन सकडे सुद्दून काडलेले जल्लारी कितलीकी पुडेची भारतीय गणितशास्त्रज्ञ जावन आशिल्लो आचार्य पिंगळान महामेरू तत्व आचार्य पिंगळान BC 5th centuryंतू हे सिरीज ऑफ बुक्स बरोवन जाला. सात्विक जावन आशिल्ले एक मनशाले हर्देंतूक हे शंखनाद पावतना आत्मीय जावन आशिल्ले एक उत्तेजनत ते जनाक मेळचे. शंखनाद ब्रेनांत आशिल्ले पिनियल ग्लँड पिशेई पारशिल्लेक पिनियल ग्लँडाक ते उत्तेजन करता म्हणून सांगचे. इजिप्शियन्सांनी हे पिनियल ग्लँडाक थर्ड आई म्हणत सांगचे. बुद्ध मताद जल्लारी जैन मता जल्लारी हिंदू मता जल्लारी सर्व सृष्टीक एक तिन्नी दोळो आस म्हणत थर्ड आई आस म्हणत सांगचे. हे पिनियल ग्लँडाक जैव घटिकार म्हणून सांगताची. अंतुलानत सर्व रेस्पिरेटरी प्रोसेस उत्तेजन जेवचे. ते देखूनत शंखनाद कंटिन्यूस जावन आयकूचे मेडिटेशन करच्याक इक्वलत म्हणून सांगचे. आमगेले सूक्ष्म शरीरांतू म्हळ्यार सबटाईल आमकां 2 नमूने शरीर आसा सूक्ष्म शरीर आनी स्थूल शरीर सबटाईल बॉडी आनी फिजिकल बॉडी. आमगेले सूक्ष्म शरीरांतू नातल्यार ऑरांतू नातल्यार आमगेले आत्मांतुले चक्रांचे ते चक्राचे प्रवर्तना शक्ती उत्तेजन करूंक शंखनाद जत्ता म्हणत सांगचे. आमी ते भक्ती योगा व्हिडिओंतू पळयला ते चक्राचे प्रवर्तन सकडे आमगेले हांगा आशिल्ले ते चक्र खंयचे सकट म्हळ्यार मूलाधार चक्र स्वादिष्ठान चक्र मणिपूरक चक्र अनाहत चक्र विशुद्धी चक्र तशीच आज्ञा चक्र सहस्रार पद्म हे चक्राचे रोटेशन उत्तेजन करूंक शंखनाद जत्ता म्हणत सांगचे. अंतरिक्षांतुले प्रकृतीकय मनुष्यांकय हार्मफूल जावन आशिल्ले उपद्रवकारी जावन आशिल्ले सूक्ष्माणूंक ना करूंक शंखनाद जत्ता म्हणत जे सायंटिस्ट जावन आशिल्ले J.C. बोसान प्रूव केल्लेले. उलोवच्याक जायना नातिले नातल्यार उलयतना तडसून वच्चे चेडूआंक केदनाय शंखनाद ऐकयल्यारी मस्त इम्प्रूवमेंट्स येता म्हणत सांगचे. आयुर्वेदांतूय शंखाक मस्त नमने उपयोग सांगून आसा. शंखाचे भस्म म्हळ्यार शंख लायम ज्युसांत घालून दवरून कॅल्सिनेट करून एक प्रोसेसारी करचे. शंख भस्म ते शंख भस्मांतू कॅल्शियम मॅग्नेशियम आयर्न सगळे आसता. ते घालून करचे वखत मेन्सेस रिलेटेड प्रॉब्लम्साक उपयोग करताची म्हणत सांगचे. तशीच चरक संहितांतूय शंखाचे मस्त नमने उपयोग सांगून आसा. रात्री उद्दा घालून दवरून सकण ते उद्दा पिल्ली मुंजलारी दहन संबद्ध जावन आशिल्ले सर्व रोगाकय उत्तम औषधत म्हणून तांतू सांगून आसा. तशीच एक दिवस बरी शंखा भितर घालल उद्दाक तोंडाक लायली मुंजलारी तोंडा येवचे स्किन प्रॉब्लम्स ना जाता म्हणून सांगून आसा. तशी एक उपयोग कसो म्हळ्यार एक दिवस बरी शंखा भितर घालून दवरल उद्दाक ಮತ್ತೆ लायली मुंजलारी सान प्रायारीची केसू दवजे उचते एकांक जनांक आसता ते प्रॉब्लम ना जाता म्हणत सांगचे. पद्मपुराणांतू सांगूनच कसं म्हळ्यार क्षीरसागर मदना वेळारी अमृत कुंभ घेवन येयले ते धन्वंतरी मूर्ती लागतात सुरवे जावन शंख प्रत्यक्ष जल्लले म्हणत. कसलाकय शंखाक मस्त उपयोग आसा मस्त महत्व आसा. ते देखूनच आसतले देवान ते शंख आत्ता काडलेले. आनी आमी तुळसी देवील काणी सांगिल वेळारी संगीले तुमकूड गासस नवे तुळसी देवील बामून जावन आशिल्ले शंखचूडा देवाले परमभक्त जावन आशिल्लो तर ते देखूनची महादेवान ताका दिवश मारलेले वेळारी तागेले हाड्ड समुद्रांतुले शंख जावन
आसतले म्हणून देवान अनुग्रह दिला. आम्ही शंख वाजयतना ना बिसुकुनूची प्रेशर घालक येता. तेदना बायल मनशांनी शंख वाजयत जाल्यार ते गर्भाशय संबंध जावन आशिल्ले प्रॉब्लम्साक कारण जाता म्हणून सायंटिफिकली प्रूव केला. ते देखून आतां बायल मनशांनी शंख वाजोवचे आमी पळयनातिले. जाल्यार बश्टपण रब्बिले बायल मनशांनी वाजोवचंतू कसलेची प्रॉब्लम ना. आमी ते शंखनाद आयकूच तितले दूर स्पिरिच्युअली सांगता जाल्यार भूत प्रेदादी म्हणटाची, सायंटिफिकली सांगता जाल्यार नेगेटीव एनर्जी म्हण सांगताची. शंखनाद कितलो दूर ऐकत पळय तितलो ताय हे नेगेटीव एनर्जी येना म्हणून सांगचे. ते देखून आतां फुडें काला जनांनी दिव जळोवचे वेळार घरांतू शंख वाजूका म्हणून सांगचे आशिल्लें. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.